दिवचलच्या विजयनगर कारापूर वाठारात धांवते स्कूटरीचेर बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात स्कूटरीचेर आशिल्ली भाव भयण जखमी जाली जाल्यार भाटी सांग्यावयल्या तरणाट्याचेर गव्या रेड्यान हल्लो केल्ल्यान तो गंभीर जखमी जाला। ताचेर सध्या जीएमसीत उपचार चालू आसात। पळयात। दिवचलची घोडेमोडणी पळोवन ब्रह्मेश आणि ताची भयण संतोशी हळणकर ही दोगांय शुक्रारा राती स्कूटरी वयल्यान दिवचलच्यान सांखळे वटेन वतालीं। मुखेल रस्त्याचेर विजयनगर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या कॅनला कडेन एका बिबट्यान अचकीत तांचे स्कूटरीचेर हल्लो केलो। ते बरोबर स्कूटरी वयली भयण आनी भाव रस्त्याचेर पडून जखमी जालीं। दोगांय जखमींचेर बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार करून तांकां घरा धाडलीं। दोगांय भाव भयण सुखरूप आसात। काल हांव म्हाजी भयण आनी हांव बिचोले गेल्लो म्हणटा घोड्यामंडी गांवकड्यार येता आसतना कारापूर विजयनगराचे एक बिबट्यान आमचेर हल्ला केलो आनी तो हल्लो अचानक जालो आनी हांव आनी म्हाजी भयण थंयसर पडली म्हणटा गाडये वयल्यान। आनी तेन्ना थंयसर एकटो फाटलो मनीस आहलो, तिणी आमकां मातशी हेल्प केली आनी खूब गर्दी येयली। तो बिबटो थंयसरूच आहलो, ते लोकांक पळोवन मागीर तो भिवून गेलो म्हणटा। इतक्यान मागीर एक फोर व्हिलर हाडिल्ली म्हणटा आनी म्हाका आनी म्हाज्या भयणीक गाडयेन बसोवन हांव हॉस्पिटलान व्हेलें म्हणटा। तुका इंजर्ड कितें जाला तूं फॅक्ट हाती मातशे जरकाडे पडला आनी बॅणा कडेन सूज येयला म्हणटा। आनी भयणीक भयणीक माथ्याक हांगा हे पडला म्हणटा, टाके कट पडला आनी ताका मातशे जरकाडे पडला। अचानक आयलो बिबटो। अचानक येयलो बिबटो। तुमी स्कूटर हाडल्या? स्कूटर हाडले आमी। राती येताली? राती येताले। तूं कितें म्हणटा की अशे बिबटे येता तेन्ना कितें कर, लोकांनी कितें हे करपाक? हांव लोकांक फक्त इतकें सांगता की मातशे सतर्क राव म्हणटा। अशें केन्ना एकटो भोंवो नाका म्हणटा, वांगडा कोणाक व्हरा म्हणटा। जप करून कितें जालें म्हणटा जाल्यार कोणाक तरी हेल्पलायन फोन करा म्हणटा। काल म्हजे दोनूय भुरगीं चेडो आनी चेडूं बिचोले आमची गांव आमचो बिचोले त्या काल आमची घोडेमंडी त्या घोडेमंडीक आमची दोगां भुरगीं गेल्लीं आनी घोडेमंडी जाल्या उपरांत ती घरा येताली पळय जवळ जवळ 6-9 वरां जाल्लीं। त्या कुर्साकडे सकयल एक कॅनल आहा, कॅनल सकयल थंयसरूच टर्नावून लायट बी थंय कांय ना। तेन्ना दोगांय थंयसर अचानक थंयच्यान तरी बिबटो येयलो रस्त्याचेर आनी तांकां डॅश मारलो आनी दोगांय ती पडल्या उपरांत ते चेड्याक मातशें कमरेक लागले, हातीक लागले आनी चेडवाच्या मातशें तकलेक कट पडलो आनी ताका ताबडतोब मागीर कोण तोखत्यान थंयच्यान येताले बिचोले वचपाक। तेंच्यांनी तांकां पयली आनी कोणाची फोर व्हिलर तेणी आडयली आनी ते फोर दोगांक घातले फोर व्हिलरीन दोगांक आनी सगळे कम्युनिटी सेंटरान हाडली हांकां सगळे। थंय ट्रिटमेंट केल्या उपरांत तेंच्यांनी तांकां परत बांबोळी धाडली स्कॅनिंग करपाक। आतां कशें आतां लोकांनी कितें करपाचें, थंय एक सतर्क रावपाचें की एरियेक की थंय बिबटो वता म्हूण सगळें कळ्ळें आनी तेन्ना लोकांनी खंय आतां रातची वता समज एक सतर्क लोकांनी रावपाचें आनी कॅर घेवपाचें। मजगती भाटी सांग्यावयल्या एका तरणाट्याचेर गव्या रेड्यान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाला। सध्या ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा। हे गोयरेडे आसा पळय सगळ्या गांवठी हे म्हशी बी कशी भोंवता तशें करून भोंवता, दिसान भोंवता रातीन भोंवता, रस्त्यार येता तेन्ना हे आमगे गांवचो भाव एकटो एक्सपायर जालो, हे म्हादेव नायक म्हणटा तो गोयरेड्यान ताका वालशां उडयल्लो आनी पयर तशें दुकरान कोणा उडयला आनी अशें दोग-तीग जाण अशें हें जाले एक्सपायर जाल्यात गोयरेड्यान मारून। जाल्यार फॉरेस्टान आनी गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी उपाय काडूं जायो। तांकां एक कडेन तरी हें एक गोठो तरी बांदून ते गोयरेड्या सगळ्यांक एक कडेन करचें। खंय मेळटा ते गोयरेडे ते हाडून तेणी पोसचे, ते लोकांक त्रास करतात। आनी आयज सकाळीं एक एक्सिडेंट जाला आमी गांव भाव मयूर नायक म्हणटा तो कामाक वयतालो, सादारण 7:30 सुमार ताका गोयरेड्यान वालकिणीर उडयलो आनी तो आतां ताका एडमीट केल्लो हांगा सांग्यार हेल्थ सेंटरान। आतां ताका डिस्ट्रिक्टान व्हेला। हांगा दिसता की हे हेल्मेट जें आसा हें पडलेले कडेन आसा। कितें आमचो एक म्हाजो शेजारीच भुरगो कितें तो हांगच्यान कामां वयतालो, वास्को कामां वयतालो, सकाळ फुडें तो कामां वयतालो आनी तोणी सांगलें की ताका सकाळ फुडें गयान उडयलोच म्हणून। की गयान उडयलो हें खरें दिसता की कारण हेल्मेट हांगा पडले कडेन आसा कितें आनी अशें हे गय जे आसात ही रानटी जनावर जी आसा ही सगळीं रस्त्यांनी भोंवतात आनी आज खुबशे भुरगे जे आसात लोक जे आसात हे गयान उडोवन मेल्ले सुद्दां आसा। आमच्या गांवांत असो आनी एक भुरगो
की महादेव नायक म्हणटा तो गळ्यान ओडून मेलो कितें आतां तरी हो भुरगो म्हाका दिसता की हेल्मेट आसल्यान सारवार जालो कितें म्हाका हेजेर आज सरकारान खुबशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.